डिले जायत आसा सर. नाफ्ताची बोट डिले जायत आसा. फाटले डिले कित्याक जाली हेची कारण तुमकांय खबर आसा. जो पंप हायड्रॉलीक पंप हाडलेलो पळय न्ही तो लिफ्ट केला आसतना तो उदकांत पडलो ताका लागून डिले जाली. बट आज आमी ऑलमोस्ट ताची ट्रायल जी आसा पळय न्ही हाजी ट्रायल घेतली. ऑलरेडी न्यू पंप हाडला. बोट जी आसा ही ऑलरेडी सेफ आसा तशी. तिका परत ही जेन्ना इनर्टेड तांच्या भाशेन शब्दांत सांगप जाल्यार इट इज अ इनर्टेड म्हणजे तुज्या त्या खातीर प्रिकॉशन्स सगळी ऑलमोस्ट सगळी घेतल्या. म्हाज्या हांवें आत्तां इन्फॉर्मेशन घेतलां आनी आज सांजचोय बी परत एकदां 8:30 हांवें एमपीटीन रिव्यू मिटींग घेतलो आयज सांजची. आनी फाल्यांच्यान आमी नाफ्ता जो आहा पळय न्ही वो ट्रान्सफर इनटू द अनदर बार्ज वीथ टँक हातूंत ट्रान्सफर करपा खातीर फाल्यां सकाळच्यान ऑलरेडी स्टार्ट करतले. इफ वेदर परमिट्स परत सांगता म्हणजे वेदराचो परत जर कितें प्रॉब्लेम जाला आसत इट वील डिले. वेरियस कारणां खातीर डिले जाता तितून वेदर हो एकूय कारण तसोच आसा. बट म्हाका खात्री आसा फाल्यांच्यान आमी ट्रान्सफर करप हें आमकां शक्य जाता. सर विलेजीस आहा ते प्रिकॉशन्स कांय घेवंक ना तेंची कोण म्हणटा विलेजीस प्रिकॉशन्स कितें घेतले हे तुका आनी विलेजर्सांक कळटा. हांव मुद्दामून सांगता आतां हांगासर आतां विलेजर्सांक कितें कळटलें ऑलमोस्ट वी हॅव टेकन ऑल द प्रिकॉशन्स म्हणजे जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय म्हाका खबर आसा. हांव 3 फावटी खुद्द एमपीटीन हांवें स्वता रिव्यू मिटींग घेतल्या. ताच्या खातीर आमच्या पूर्ण टिमीन म्हणजे जे आमकां प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ते सगळे हेड्स जे आसा पळय न्ही डीजी शिपींग फाटले 7 दीस जालो हांगा बसून आसा. ओके इट इज मॉनिटर्ड बाय द होम मिनिस्टर फ्रॉम द सेंटर ऑल्सो. म्हणजे तितको विशय सिरियसली आमी घेतला तो. सेंट्रलाचे होम मिनिस्टर सेक्रेटरी तांचोय मनीस हांगा बसून आसा. ऑल द प्रायवेट पार्टनर्स जितके लागता तांकां आमी ऑन बोर्ड घेतल्या आनी सगळ्यांक घेवन त्या पद्दतीन नाफ्ताचो विशय सॉल्व करता. फायर टेंडर आनी हे आमकां हांगा दवरपाची गरज ना. आमकां थंयसर बोटींतल्यान जे थंय हाडपाक जाय पळय ट्रान्सफर करता न्ही तशें आसा. फायर टेंडरची गाडी आमकां वयर हाडून दवरपाची गरज ना. तांकां त्या बोटीच्या भोंवती लावपाक जाय त्यो आमी लायतले. पोस्टपोन जाला मरे आतां मागीर पळया न्ही सद्या पोस्टपोन जाला. ओके थँक्यू. चलो.